देवाचें उतर ह्या नियाळान तुमकां मोगाचो आनी देवाचे कृपेचो येवकार. आयचें पयलें वाचप इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें आसा. दोमदूतांच्या इतिहासा वेलें दुसरें वाचप आनी माथेवाचें शुभ वर्तमान. तुका हांवें आपयला, तुजो हात हांवें दवरला, तुका हांवें आकारला. इसायास प्रवाद्याचें पुस्तक 42 वोळ 6. क्रिस्ता सोवें म्हज्या मोगाच्यानू. काजार, फेस्त वो कसलोय दोबाजो आसल्यार आमी आमुरकेंच न्हेसतांव. पूण हारशान पळय नासतना घरांतली भायर सरोनाव. एक हारसो दोळ्यांक दिसो नासलोले आमचे नदरेक पडटा. आमच्या न्हेसपान चूक दाखोवन दिता. आमी ती चूक निठायेर हाडूंक फावो तो बदल करूंक आमकां जागोयता. तशेंच आत्मीक जिवितांत घडटा. एका भागिवंत मनशाचें गुणीस जिवेत पळोवन आमी ताचे सारकी भागिवंत जावंक जाय असो आवडो आमच्या काळजांनी उत्पन्न जाता. बायबलांत उत्पत्तीच्या पुस्तकांत आमी वाचतांव, देवान मनशाक मोगान रोसलो, सगळ्या देण्यांनी ताका निटयलो. एक कुंवर कसो इडन गार्डनांत ताका वस्ती करूंक दिलोली, पूण सोरपान ताका नाडलो. सोरपाचें आयकोन मनीस ताळणेन पडटा. आदाव येवेन पातोक केलें, ताच्या भुरग्यांनी तेंच केलें. कायनान आपल्या रोगताच्या भावाचो जीव घेतलो. मनीस सात पातकाची गुलामां जावून जियेतात. पातकाचो काळो दाग, पातकाची निशाणी आमच्याय जिवितांत आमकां पळोवंक मेळटा. आयच्या पयल्या वाचपान आमी आयकतांव, नितीची सेवा करूंक तुका हांवें आपयला, तुजो हात हांवें दवरला, तुका हांवें आकारला. भागिवंत पावलू आमकां अशें सांगता, तुमच्या आपोवण्यांक सोबता तसलें तुमचें जिवीत जावं दी. आमकां आपोवणी आसा. आमी सगळीं देवा सारकी बऱ्या आनी निठायेच्या मार्गार चलोवंक आमकां विचल्यात. आमची आकारणी केल्या. देव आजुनूय आमची आकारणी करता. देवा वावराक आमचें जिवीत उक्तें करुया. तो उलयता, देवा उतर ध्यान दिवन आयकुया. तो हात दिता, देवाचो हात धरून चलूंक शिकुया. तो आमच्या जिविताक आदार दिता. आमचें जिवीत ताच्या आकारणेच्या वावराक उक्तें करुया. मोगाळा बापा, जेजू तुज्या पुतान स्नानदातार जुआंवाच्या हातांतल्यान बावतिज्म घेतलें. तुजो मोगाचो आपुरबायेचो पूत जावून जियेलो. आमी बावतिज्म घेतला. पवित्र आत्म्याच्या बळान जेजू सारके आमच्या आपोवण्याक सोबता तसलें जिवीत करूंक आमकां शिकय. आमेन. आमचे बराबर देवाचें उतर तुमी नियाळ्ळें म्हूण देव बरें करूं. आमी परतून मेळोसोर पवित्र राव. जेजू क्रिस्ताचे कृपेन राव, खुशाल राव.